म्हापशा काँग्रेसीचो उमेदवार सुधीर कांदोळकार आयतारा घाटेश्वर वाठारांत प्रचाराक भोवलो। आदलो नगरसेवक गुरू वांयगणकार धरून कितलेशेच फुडारी आनी शेकड्यांनी कार्यकर्ते वता पाराचे सुधीरा बरोबर प्रचाराक भोवले। भोंवपाचें ठरयलां त्या प्रमाण आमी सकाळीं 9:30 पासून खोर्ले भोंवपाचें स्टार्ट केलां। आमकां खोर्लेचो प्रतिसाद मेळ्ळा। जवळ जवळ प्रत्येक घरांतलो एक भुरगो आमच्या वांगडा भोंवता आनी म्हाका 100% गॅरंटी आहा की खोर्ले आमकां जवळ जवळ 80% मतां आमकां मेळटलीं। कित्याक लोकांचो प्रतिसाद पळयलो आनी लोकांची उत्सुकता पळयली नवीन कोणी हाडपाची आनी त्या खातीर ते आपूण जावन आमकां जॉयन जातात। तुमी आज पळयत जाल्यार सगळे भुरगे आमचे खोर्लेचे आहात सद्या आनी ते आपूण जावन आमकां सांगतात की आमी तुमच्या वांगडा येताले। म्हापसा मतदारसंघात सुधीर कांदोळकर काँग्रेसचो उमेदवार हो आसा इलेक्शनाक आनी बरोच प्रतिसाद घरांनी ताका मेळत आसा। कारण एकूच आहा, म्हापशान गेली 20 वर्सां डेव्हलपमेंट जाता। तेच्या नंतर बऱ्योचश्यो समस्या आनी आमकां लोकां पर्यंत पावता असो एक उमेदवार मेळ्ळा। आयज सुधीराच्या नांवान आमकां एक बरो उमेदवार जो प्रत्येक लोकां पर्यंत पावूंक शकता असो मेळ्ळो आसा आनी हेचो आमी म्हापशेकारांनी फायदो घेवपाक जाय। हांव विरोधाक जे कॅन्डिडेट आसा तेच्या विरोधान हांव कांय उलयना, पूण आमकां दिसता म्हापशाकार म्हणून आनी म्हापशाचें काम करपा खातीर सुधीर होच एक खरो बरो उमेदवार आसा आनी ताका निवडून हाडटा।